वास्को पुलिशेन 3 चोरयेच्या केशींचो पर्दाफाश केलो। हातूंत 2 घरफोडीच्यो केशी आसात ज्यो कळंगूट आनी मुरगांव पुलिशेच्या वाठारांत जाल्ल्यो, जाल्यार एक दुचाकी चोरीची केस वास्को वाठारांत जाल्ली। हातूंत पुलिशेन 3 आरोप्यांक ताब्यांत घेतल्या। तातूंत एका सानपिरायेच्या आरोप्याचोय आस्पाव आसा। वास्को पुलीस निरीक्षक निलेश राणे हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांच्यांनी मांगूर केल्ल्या संशयीत तपासणेंत सडा हांगासरल्या प्रशांत मतदार आनी बशीद खान हांकां ताब्यांत घेतल्या। 31 डिसेंबराक कळंगुटांत घर चोरयेंत गेल्ल्यो 2 लाखाच्यो वस्ती हांचे कडेन जप्त केल्यात। फुडें कारवाय करतना कळंगूट चोरी प्रकरणांतलो 3रो आरोपी पुलिशेक सांपडलो, जो सानपिरायेचो आशिल्ल्याचें सजमता। जेन्ना ह्या सानपिरायेच्या आरोप्याक पुलिशेन ताब्यांत घेतलो तेन्ना ताचे कडेन वास्कोच्यान चोरयेक गेल्ली दुचाकी सांपडली। कांय दीस फाटीं सड्यावेल्यान रुपा नायकाच्या घरांतल्यान फालशेले भांगर चोरयेक गेल्ले। ते पुलिशेक प्रशांत मतदार आनी बशीद खाना कडेन सांपडले। आनीकूय ह्या आरोपीं विशीं गुन्यांव आसा काय ना हाचो तपास वास्को पुलीस करता। ह्या आरोप्यांक सडा आनी कळंगूट पुलिशेच्या सुवाधीन करप जातले। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक।